I hope you're doing well. Painter eyes you na get kele painter eyes we. So file eta mur sangla maka. So I'm waiting for him tomorrow. Also side by side I'm doing my editing work for the podcast and I cleaned my cupboard. Finally my wardrobe I'm in the closet is ऑलमोस्ट डन म्हणजे तो रोप पोय सगळं सकयल पडलो आहा तो हांवें जाग्यार घातला एंड एक्स्ट्रा आनी क्लोथ्स हाय दॅट आय हॅव टू ॲड मोर इन दॅट बट दॅज नो स्पेस सो आय थिंक आय हॅव टू रिमूव सम मोर क्लोथ्स एंड जायना थिंगा आनी कबर्डान क्लोसेटान इतले स्पेस आसूनय जायना सो आय थिंक आय हॅव टू let go of some things. Right now I'm doing the podcast editing. Okay, so my editing solved that, guys, you can see that. So also side by side, no, I like to watch like Christmas movies. Okay, huncho movies I think movies high related to Christmas, some things during Christmas movies currently high high like if you go check on YouTube, there are so many on Netflix and Hotstar and so many other OTT platforms that they're really good and they're really fun to watch. So I always love to watch them like during Christmas time, and since that feeling to come of Christmas, so the feeling you pass ani I love watching Christmas movies. So I do it especially in December when the Christmas things start, everyone season starts. Pun epawdi mashi begin kela because I need to get the vibes of Christmas on. So आता एक पयला मूवी आणि आता नेक्स्ट पळयतलें हांव सायड बाय सायड आय एम डुईंग एडिटींग ऑल्सो बिकॉज आय कांट डू इट व्हेरी क्वायटली म्हाका दोनूय कितें आसपाक जाय ऑन लायक इदर दॅट शूड बी समथींग ऑन द बॅकग्राउंड लायक सम बॅकग्राउंड म्युजीक देन आय कॅन वर्क रियली वेल सो आय सी यू गायज लेटर बाय. सो आयज गायज पेंटर ऑलरेडी येयला आनी आपणें काम सुरू केलां तेणें हो पळय हिंगा स्टार्ट केला सगळें प्लास्टरींग कोत्ताय तो हो पळय हिंगा आनी देन ही वील स्टार्ट द पेंटींग. Hello guys, good morning. So as you know, काल आमचे घरान पेंटींग जाल्लें like 2 rooms were supposed to be painted and आयज फायनली जालें in one day time everything was done because दोनूच रूम जाले म्हाजे पेंट करपाचे and that was like just touch up कशें आनी बारीक बारीक कितें हालें पळय तें. So I'll just show you. As you have seen, सगळें हिंगा पेंटींग जालें म्हाजें. I just put up my photos here because then they get dirty more. So लायलें हांवें हिंगा मातशें dirty जालें म्हाका वयच्यान when I was putting the frame, but I'll try to remove it. And this is the area now, right now. And आता म्हाका cleaning करपाक जाय सगळें. And once I clean everything, मागीर हांव start कोत्ता with the Christmas decor. So तुमकां मागीर मेळटा. Okay, bye. Okay guys, so आतांच हांवें मातशें क्लीन केलां सान मारली आनी हांवें लायक I'll show you. Okay guys, so आतां मातशें क्लीन केलां हांवें. I'll just can see like the floor is cleaned, like सान मारली आनी I have just mopped this area for now. आणि ती सायडीन मातशें उरलेलें आहा but for now this is completed. So आतां I'll start the decor. Okay, मातशें in a mess आहा तें I need to clear. Once this mess is cleared, मागीर I'll start with the decor. Okay. Also no, आमचो ऑल्सो एक ऑल्टर आहा हो. सो ऑल्टराची मातशी शायन गेल्ली आहा. So I've got a spray. एक स्प्रे मेळ्ळो म्हाका ऑनलायन on Amazon called Blue Oxy. So ही स्प्रे मेळ्ळा म्हाका Blue Oxy wood furniture polish spray. So हेजे पडलेलें आहा की दिस polish spray म्हणून. So let's see how it works. तुमकां दाखयता. You have to using it over here and तुमकां मागीर मेळटा. Okay. Okay guys, so आता हांव म्हाजें क्लिनींग कोत्ता लायक वायपिंग स्टफ आनी I don't know how you all do it at home. Like तुमी I think mostly people are like एक क्लॉथ घेताय आनी एक कुडको घेताय आनी उदकान बुडयताय आनी मागीर पुसताय न्हू. बट I do that also. But sometimes जेन्ना you want things to get much easier, I use any wet wipes and सारकी हेल्प कोत्ताय. Like but I get wet wipes which has antibacterial effects. Like you can buy Dettol, Savlon or Kohli. And I have another one, a brand from Apollo Pharmacy.
एंटी बॅक वेट वायप्स म्हणून. सो हांव हें यूज कोत्ता विथ द मोमेंट बिकॉज क्लिनींग कोत्तात ते सेम टायम एंटी बॅक्टेरियल. सो कितें जर्म्स बी आहाय ते वयताय बिकॉज झीव when you have a child, so how much you need to take care of the germs. Germ protection is so much important. So I wipe kotta with this kind of tissues, wet wipes, and it makes my life much easier. It's easy to use, and secondly it has antibacterial properties, so germs protection is so it is alcohol free in fact. And even that height and they are around I think so 150 30 wipes which helps a lot. आणि हांव हे क्लिनिंगाक यूज कोत्ता एनीवे, लायक क्लिनिंग इन द लिविंग रूम, किचन, खूंय जावं. दिस हेल्प्स अ लॉट. गायज हांवें म्हाजें क्रिसमस डेकोर आतां काडला भायर फ्रॉम द स्टोरेज. आनी आतां आय विल स्टार्ट द क्रिसमस ट्रीज इन दीस एंड सम डेकोर इन दॅट. आनी क्रिसमस बॉल्स बी हाय, ऑर्नामेंट्स हाय. सो आय हॅव अ लॉट ऑफ क्रिसमस डेकोर बट I don't know सगळे हातून आहा जाल्यार I need to check if आनी खंय दवरला जाल्यार. I can't remember now. Also हांवें आनीक डेकोर हाडला that I will show you later. बट पयलें आतां हें स्टार्ट करता हांव and then I'll show you. Guys, so आयज आसा पयलो एडवंट संडे. सो आतां हांव मिसाक वयता, तुमकां मागीर मेळटा. ओके तें आमकां आसूं आमकां येनाय न्हय. This is not the first song they have done anyway. Many songs are anyway. गायज आमी मिसासाठी आतांच घरा येयलें. आयज ओल्ड गोवा गेलोलीं. सो आतां फ्रेश जाता. हॅलो. hello guys, so I माझे ट्री ऑलरेडी सेट केल्या आणि I had to get some more decor. So I went to पेंजीम आणि पेंजीम जायते कडे अशें डेकोरेशन आहा. सेम मारगांव जायते कडे डेकोरेशन आहा. एंड ऑब्वियसली इन एवरी सिटी आसता बट सिन्स क्लोज बाय म्हाका पेंजीम आहा सो आय गो देर. आणि एक शॉप आहा विच आय ऑलवेज गो टू, दॅट इज द 99 शॉप. 99 स्टोर आसा एक इन पेंजीम विच इज अ वेरी फेमस 99 स्टोर इन पेंजीम मार्केट. आणि आय थिंक ऑल पीपल हू स्टे इन तिसवाडी इन अराउंड दे वील नो दिस. आणि लायक आय एज ऑलवेज हांव थिंगा वयता आनी हांव हाडटा. लायक आय ऑलवेज मेक अ पॉयंट टू गो देर अँड पीक सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर. आणि इन अराउंड बाजारान कितें आहातलें आय गो देर आनी शॉप देर फ्रॉम देर ऑल्सो. बिकॉज आमी कोण लोकल आहा तांकांय सपोर्ट करपाक जाय ड्युरींग क्रिसमस, दिवाली आनी गणेश आमी कोत्ताय सपोर्ट. आय बाय मेनी थिंग्स फ्रॉम ऑनलायन. ओके आय ऑनलायन शॉपिंग कोत्ता हांव जायतें. जावं हांव केन्ना इट्सी बिट्सींनी वयता, केन्नाय हांव मॉलान वयता आनी हाडटा शॉपिंग करपाक. बट आय ऑल्सो मेक अ पॉयंट दॅट आय गो टू the local Panjim market or Margaon market and I get something from there. So I'll just show you किती ते हाडला पळय ते हांवें. like some items are from the 99 store and some are little bit expensive from other shops but I म्हाका लायक जालें म्हणून हांवें हाडला. So let me show it to you. हांवें हाडला from that shop 99 store. ओके तुमकां दाखयता हांव. सी all these standees, snowman आहा, क्रिसमस ट्री आहा. क्रिसमस ट्रियाची म्हाका कडेन एक फूल कलेक्शन आहा. हांव तुमकां दाखयता नेक्स्ट व्हिडिओन या. सो पळय हें हाडलां हांवें थोडें वाजान घालपाक जाता. हें स्टार एक हाडलां. माय क्रिसमस ट्री नीडेड अ स्टार सो एक स्टार हाडलां हांवें गोल्डनिश कशें आहा तें. एंड दीस आर नायस हँगिंग्स which you can hang the Christmas tree or maybe खंय अशें हँग करपा जाता. then I got this stars also. हिंगा हँग करपाक तेंकां अशें हिंगा बांदपाचें आहा. डिफरंट कलर डिफरंट शेप्स. आनी एक आहा पळय शेप. ही एक आहा पळय बरी दिसता शेप. ही एक शेप आहा. मागीर ही एक हा शेप. आनी हें हांवें एकूच हाडलां. सो म्हाका एक हाडपा जाय आनी येता म्हणून सांगला तेजे कडेन नाहलें. आनी हें सगळें हाडलां हांवें फ्रॉम द 99 स्टोर. आतां तुमकां दाखयता वॉट आय गॉट फ्रॉम समवेर एल. ओके सो मागीर हांवें नेक्स्ट स्टोराचेर वचोन पळय एक स्टार हाडलां आनी लुक्स वेरी नायस.
सो हें हँग करपाचें आनी पळय 3D स्टार आयलेली हाल थिंगा. सो आय रिली लायक दीस बरें ग्लिटरींग आहा तें हें आनी एक कलर आहा पळय तो सिल्वर कलर लायक दीस. सो म्हाका लायक जालें म्हणून तें हांवें हाडलें. सो आय गॉट 2 ऑफ ईच. पळयता हांव खंय करतलें डेकोर स्टार्ट. क्रिसमसाचे ऑर्नामेंट्स हाडलाय क्रिसमस ट्री ऑर्नामेंट्स पिंक कलर. सो पिंक कलर हाडलाय बिकॉज आय हॅव अ क्रिसमस ट्री कमींग अप. हांवें एक्चुली ऑर्डर केलेली पूण ती पावता चड लेट. सो हांव ताका लागून आयज सांजे वयतलें आनी एक क्रिसमस ट्री हाडटलें पिंक कलराची. म्हाका हाडपा जाय एक. तुमकां दाखयता हांव नेक्स्ट हेज्या हाडल्यान. आयज आमी येयला डेकोरेशन पळोवपा आयज. खूंय लायता तुका? बरो आहा. आं? कितें करता? येयला शॉपिंगाक आयज फॉर क्रिसमस. House, guys. Christmas tree here. हें म्हजें क्रिसमस ट्रीचें कलेक्शन, whatever I have to get. And then some Christmas ornaments and gifts and here. So guys, आयज थर्ड संडे ऑफ एडवेंट आनी आयची वात पिंक कलरची आहा विच मिन्स जॉय. सो आयचो आयतार सामको खोशयेचो आयतार म्हणटा आमी कित्याक आमचो जेजू जावचो आसा आनी खूब लागीं पावलो हो दीस. ताका लागून आयचो आयतार जावन आसा जॉय, खुशालकाय. सो गायज टायम टू एंड द व्लॉग. मेळुया आमी नेक्स्ट विकान हांवें चिंतलां समथींग वेरी डिफरंट. सो आय होप इट वर्क्स. व्लॉगाक मातसो येवपाक टायम जालो बिकॉज आय वॉज नॉट वेल. जोर आनी जिवाकूय जोर आहलो. सो फॉर दॅट रिजन व्लॉग्स एडिट जावना म्हजें. सो टुडे आय एम अपलोडींग इट. आयचो थर्ड संडे ऑफ एडवेंट. सो टुडे आय एम अपलोडींग इट. आय एम ओके, फीलिंग ओके. सो तुमकां हांव नेक्स्ट व्लॉगान मेळटा. आनी मोग आसूं. बाय.